नेसाय वाठारात खडी पावडर घेऊन वचपी 3 ट्रकांक रस्त्यार आडायले। ही माहिती मायणा पुलिसांक मेळ्ळे उपरांत घटनास्थळार येवन पुलिसांनी तीनय ट्रक पुलीस स्टेशनात चौकशी खातीर आपयले। तशेंच रस्त्या कुशीक पार करून दवरिल्ल्या ट्रकांकय पुलिसांनी चलना दिली। ह्या ट्रकांक लागून थळाव्या लोकांक त्रास जाता। नेटा बदला तालपत्री दापून येरादारी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक मेसेज धाडूं सोदितां। आयज म्हाकाय कळ्ळां हे नेट घालताय पळय, हे नेट घालून ओरोप ना, तारपोलीन जाय आनी हिंग जितले जे ट्रक चलताय एश कोन नेट घालताय। हर एक विलेजरांक तशेंच कोण बिझनेस को तेकाय सांगता बाबा तारपोलीन जाल्यार तारपोलीन घाले मग रावपा नाय। हर एक ट्रकाचेर एशो तरी एक्शन घेवपा लायतले। आज पंचायत घातलेली, पंचायतांनी सांगितलं आपण कितें कोत म्हणून डेप्युटी सरपंच तुमकां उलयला। दुसरें पुलिसिंग पावन जाल्यार पुलिसेन आपल्या कितें कारवाय आहा ती स्टार्ट केल्या। तांकां तारपोलीन हाडले बगर हिंगसून ट्रक व्हरोन दिले ना। हे तिनूय ट्रक पुलीस स्टेशनार आपयल्या VPN, हे तिनूय ट्रक पुलीस स्टेशनार। तशेंच हिंग जे पार्किंग आहा रोड सायडीन तांकांय कितें चालन इश्यू कोत म्हणून सांगितला। इतले ट्रक आहाय थिंगा बिझनेस कोत तें चितीचें आपण कर। तूं बिझनेस कर आमकां काय ना, बट प्रॉपर चॅनलाचेर कर बाबा। तारपोलीन गायनाका एसो नेट घालून दुसरे पाटी गांवांक दिसती पडो जायनाय। क्रॅशर चलताय आनी कोण कितें बांदून हाडा सगळें एसो हाडाय। प्लीज बांदून हाडा काय मागीर म्हणा काय आर्यालांक इश्यूज जाताय म्हणून। आर्यालां इश्यू तुम करूंक लायताय आमकां, तेका लागून हे इश्यू जाताय। दिसते पण ते कॅबिना आसताय आनी तेंगे पात्रांव आहाय ते आपल्यागे कॅबिना आसताय। तें कोणाकाय पण गेल ना, जो कोण रस्त्यान बंद पडे तेक माल। दुसरे आमगे सायडीन घरां आहाय आनी हो इंडस्ट्रियल झोन हो पंचायत अंडर येता झोन। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर।